आम्ही सदांच पळयला की फॉल्स आनी फॅब्रिकेटेड केसीस जे आसात आमचे गोंयचे नेत्यांचेर, काँग्रेसीचे नेत्यांचेर, बाब प्रतिमा कुतिनो हेजेर जे आसा लायल्या, म्हाका दिसता की मॅटर सबज्युडीस आसा. काँग्रेस पार्टी ज्युडिशरी सिस्टमान फुल्ली बिलीव करता, ताका लागून आमी कमेंट करूंक सोदिना. पण प्रतिमा कुतिनोचेर जे अन्याय जाला, काँग्रेस पार्टी जी आसा प्रतिमा कुतिनोच्या फाटल्यान उबी आसतली आनी जे PI आनी PSI गव्हर्मेंटाचे दबावान येवन ही कंप्लेंट फायल केल्या. आमी परवां जे आसा 4 सुमार DGP कडेन वचोन PI आनी PSI दोगांयचे सस्पेन्शनाचे डिमांड करतले. आमी एक मोर्चा जो आसा वो DGP कडेन परवां 4 सुमार जे DGP कडेन व्हरतले आनी जे केसीक फॅब्रिकेट करून ताका डिफेम करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान जो केला, म्हाका दिसता हेच्या पयलीं तेणें आमचे मंत्री बाब दिगंबर कामताचेर, आमचे ऑपोजिशन लिडर बाबू कवडेकराचेर हें काम जे आसा भारतीय जनता पार्टीचें आसा आनी हे गोंयचे जनतेक खबर आसा की ते महिला काँग्रेसीचो आवाज जो आसा वा दामपाचो प्रश्न जो आसा करता. आनी म्हाका दिसता की हो आवाज जो आसा महिला काँग्रेस जावं, काँग्रेस पार्टी, NSY, मायनॉरिटी डिपार्टमेंट आनी सेवा दल हो आवाज जो आसा हो दामपाक ते पावपाना. आमचे कितलेशेच लोकांक भारतीय जनता पार्टीन फॉल्स केसीस घालून जे आसा हे बूक केल्ले कडेन आसा. पुलीस मिशनरीचो जो आहे दुरुपयोग केला, आमी कंडेम करता की गोंयचो DGP आनी होम डिपार्टमेंट जो आसा हो सिस्टम फुल्ली जो आसा कोलॅप्स जाल्ले कडेन आसा आनी तेजो दुरुपयोग जे आसा ही जे भारतीय जनता पार्टी करपाक लागल्या.